फातर्पा किटर ग्रामपंचायतीत सध्या पायाभूत सुविधांचो उणाव आसा। ह्या पंचायतीचो जागो प्रशासनाक कमी पडटा। पंचायत घरात प्रशासना खातीर 3 कुडी आसात। तशेंच ह्या इमारतीत टपाल खातेंय आसा। मात सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या पंचायतीत कसलीय बसका वा ग्रामसभा घेवपाक सभाघराची वेवस्था ना। देखून पंचायतीक दर खेपेक ग्रामसभा पंचायत घरापासून कांय मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या सरकारी शाळेंत घेवच्यो पडटा। 2 फावटी पंचायतीचो टेंडर काडिल्लो, पूण टेंडर घेवपाक कोणच मुखार येना अशें सरपंच शीतल नायक सांगता। तुमी सरपंच आसा फातर्पा पंचायतीचे, पूण जेन्ना पंचायत म्हणून पळयतात, पंचायत घर म्हणटा हांगा पंचायत घर म्हळ्यार हांगा भितर बसपाकच जागो ना आनी खंय तरी ग्रामसभा शाळेक येता म्हूण आयकलां। हो इश्यू आतां ही पंचायत बांदपाचें कितें आतां मुखार कितें हांगा ग्रामसभा घेवपा मेळना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, एक वाटेन भितर पोस्टाचे बी आसा। आतां तुमी एज अ सरपंच हे बद्दल कशें पळयतात? पळय आमकां खबर आसा की हांगा आमचे एडमिनिस्ट्रेशना बसपा जागो ना, जावं सायडीन पोस्ट आसा। पूण कितें जालां, आमचे 2013 JIDC अंडर आमकां पास जाल्लें सगळें अमावंट फॉर हे बांदपाक। पूण आमी 2013 ते 2017 म्हणल्यार 2 फावटी टेंडर सगळें केलें पंचायतीचें, पूण टेंडर घेवपाक कोण मुखार आयिल्लो ना। सो ते थंयच रोखडत उरलें आनी तें जावपाक शकलें ना आमची पंचायत। तशेंच आमकां आतां जागोय बी आतां कितें जाला, जागोय बी कमी जायत गेला, ना जाल्यार आमी फाटल्यानूच कितें तरी प्रोविजन करपाचें ठरयिल्लें आमी कोण करुना जाल्यार। पूण आमकां कितें जालां, आतां हो रोडूय बी वायडनींग जाता, सो हांगच्यानूय आमची आतां कितें अर्दो जागो हो खंय पंचायतीचो वता अशें म्हणून आमी आयकलां। सारकें अशें खबर ना, पूण वतलो अशें दिसता। सो तेंय प्रोविजन करपाक गेल्यार आमचे कडेन जायना। आमकां खबर आसा की आमी हांगा घेता, आमी ADIचो घेतात परमिशन, आनी सद्या आमी थंय घेतात ती स्कुलान आमची ग्रामसभा बी। पूण आमकां अशें दिसता की आमकां जर कोणी एक खंयची स्कूल तें? गव्हर्मेंट हायस्कूल फातर्पा, थंयचे क्लासीन आमी संडे आसता म्हूण आमकां ती तेंची परमिशनान घेवपा मेळटा ADIची। आमगे बरी चलता, पूण जर तर आमकां एक कोणी तरी असो दानशूर व्यक्ती जावं कितें कोणाली जागा आसत, तेंच्यांनी जर एक आमकां दियत जाल्यार आमी तो सुद्दां आमी खुबश्या जाणां कडेन मागून पळयलें। आतां हे पंचायत घर बांदपाचें फक्त जाग्या लागून उरलां? जागोय जालो आनी ते टेंडराचेय जाले, दोनूय गोश्टी आसा न्ही। सो आतां आमी परत तो प्रोसेस असो सुरू केला टेंडर घालपाचो। आतां तुमी ग्रामसभा आसा जाल्यार तुमी ग्रामसभा स्कुलाक येता म्हणटात, लोक जातात, कितें आसा? हय, लोक येतात, आपली प्रश्न आसा म्हणटकीर, आनी तशें आमचे ग्रामसभेत लोक येतातूच। आनी लोकय आवाज करता की बाबा तुमकां ग्रामपंचायत ना, कितें ना। पूण आमी लोकांक सदां सांगलां की बाबा ही असो परिस्थिती आसा, कोणी जर तुमचे बदलो सुद्दां एक मुखार येवन टेंडर ते घेता जाल्यार आमी करपाक शकता न्ही। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर।